अंकोला कारवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची जम्बो रॅली बजरंगाचे बंदीचो इशू प्रधानमंत्र्यांक काँग्रेसीक धुली सभेक गोंयचे आजी माजी आमदार मंत्र्यांची गोंयकारांची हजेरी गोंयांत एससीओ बसका आज सावन सुरू विदेश मंत्री एस जयशंकराची येजमानकेत बसकेत रशिया पाकिस्तान चीनाचे विदेश मंत्री वांटेकार जयशंकर गोंयांत पाकिस्तानाचो परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पावलो गोंयांत दाबोळे विमानतळार जालो लँड एससीओच्या द्विपक्षीय बसकेक वांटेकार गोंयचे लायफलायनीचेर दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचो दोळो म्हादय कर्नाटकाक दिवंक बीजेपी काँग्रेसीची चढाओड म्हादय खातीर कर्नाटकाक कितली मजत केली राहुलाचो मोदीक प्रश्न सांकवाळचे राधाकृष्ण देवळांतले मोठे टुरिस्टीक थळ मुख्यमंत्र्याक विश्वास बिर्ला कॅम्पसात भव्य दिव्य देवळात शंकराचे हस्तुकी प्राण प्रतिष्ठा मुरगांवात टुरिझमाक नेट केंद्रात वचपा विशीं आपल्या कडेन कोणूच कांयच उलयल्लो ना मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत म्हणटा विचारूंक ना जाल्यार कितें सांगतलो मिडियाक जाप कोटी दमयंती गॅरेजी कडेन मुखेल उदकाची पायपलायन फुटली हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी फोंड्या शिरोडा उदका पुरवण मर्यादीत दिसाक 300 सुणी 30 किलो जेवण हजारभर खर्च पणजे करंजा येथे कदंब बस स्टँडा मेरेनच्या रस्त्यावेल्या सुण्यांक पोचता मारिया गोम्स मडगांव बस स्टँडार कारवार अंकोला वतल्यांक काल कदंबाना लोक फामिलींक घेवन स्टँडार ताटकत प्रधानमंत्र्याचे रॅलीक कर्नाटकात 100 वयर कदंबा म्हूण भोंवा केटीसीचो चेअरमॅन तुयेंकारूय कर्नाटकांत राती 10 उपरांत दर्यादेग वाठारात चड करून पेडणे हणजून उक्त्या सुवातार मोठ्या म्युझिकाक बंदी डीजीपीन लक्ष घालचे हायकोर्टाची ऑर्डर आस्थापनांचे लिस्ट पुलिसांकडेन देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 3715 ऍक्टिव्ह केशी 40,177 गोंयांत नव्यो 68 केशी ऍक्टिव्ह केशी 290 सोनाली फोगाट खुनाचे केशीत आरोपीक जामीन हायकोर्टान आरोपी सुखविंदर सिंगाक दिलो जामीन साखळे फोंड्या नगरपालिकेचो प्रचार सोंपलो वेंचणूक फाल्यां मतमेजणी 7 मायाक भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतरार आंदोलक रेसलरांक मेळ्ळी सपोर्ट करपाचे उतर गो फर्स्ट 9 मे मेरेन विमान सेवा स्थगीत प्रवाशांक पुराय रिफंडाची खात्री मणिपुरान कर्फ्यू आर्मी पावले मणिपुरान इंटरनेट कनेक्शन कापले बॉक्सर मॅरी कॉम म्हणटा म्हजे राज्य जळटा सरकार बेगीनूच शाळांनी एनिमेशन गेमिंग आणि VFX अभ्यासक्रम करतलो सुरू माहिती आणि प्रसारण खात्यान केली घोषणा दिल्ली जंतर मंतराचेर राती उसरा गोंधळ जालो निषेध करपी रेसलर म्हणटा पुलिसांनी तांकां केले मॅन हँडल 8 विद्यार्थी सिक्युरिटी गार्ड सर्बिया शाळेत गोळीबारात सोंपले 14 वर्सांच्या स्विटराक अटक
मार्केट पॉझिटिव्ह बंद. निफ्टी 165 पॉईंट वाढलो 18,255 बंद जाल्यार सेन्सेक्स 61,749 बंद.